Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आयज आमचे किसना डायमंड ज्वेलरीचे मडगांव हांगा आमचे ग्रँड एक्झिबिशन कम सेल हाचे आमी स्टार्ट केल्लें आसा. किसना डायमंड ज्वेलरीचो कॉन्सेप्ट आसा घर घर किसना आनी ताका लागून आमच्या ज्वेलरीन जे वापरिल्ले डायमंड्स आसा ते डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द मायन्स बाय अवर ओन कंपनी एंड देन यूज्ड इन द ज्वेलरी. ताका लागून द प्रायस ऑफ द डायमंड इज व्हेरी लो आणि गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत आमची डायमंड ज्वेलरी सगळ्यांक परवडची ह्या आयडियानूच आमचे हे प्रोडक्ट्स तयार केल्ले आसा. दीस प्रोडक्ट्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड युजींग लायट वेट टेक्नॉलॉजी. सो लायट वेट डायमंड ज्वेलरी ॲट अफोर्डेबल प्रायसीस इज वॉट इज अवेलेबल टुडे. हांव समस्त मडगांवकार आनी गोंयकारांक अपील करता की तांणी आमच्या एक्झिबिशनाक भेट दिवची, हांगा लायिल्ले आमचे सगळे डायमंड ज्वेलरीचे प्रोडक्ट्स पळोवचे आणि ऑन एन ऑस्पिशियस डे ऑफ गूड फ्रायडे एंड इस्टर लोकांनी येवन आमचे प्रोडक्ट्स घेवचे अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. म्हजें फोंडा शॉप आसा शुक्र ज्वेलर्स. अरावंड आतां आमकां 30-35 वर्सां जालीं बिजनेसांत आसा आमी. सो आतां आमी फोंडा अरावंड 10 वर्सां जालीं आमी डायमंडचे बिजनेस स्टार्ट केल्ले. हळू करून लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका आनी हांवें हें फोंडा साकून आतां मडगांव स्टार्ट केलें. आतां 2 वर्सां जालीं म्हाका बिजनेस खूब इन्क्वायरी येवपाक लागली मडगांव की डायमंडचे हें करा म्हणजे एक्झिबिशन करा म्हणजे एक्झिबिशन एक डायमंडचे खूब इन्क्वायरी येवपाली. सो हांवें हें डायमंडचे हें कावंटर स्पेशली कावंटर डायमंडचो हांगा स्टार्ट केल्लो आसा. तितून खूब वरायटी अरावंड आतां सद्या तरी एक्झिबिशन आसा म्हागेलें तितून हांवें अरावंड 700 ते 2000 पिसीस आसा म्हाज्या हांगा. 10 ते 12,000 पर्यंत मिनिमम हितून धरून ते 12 ते 15 लाख पर्यंत नेकलेसीस अशे अरावंड सगळे आयटम्स आसात. सो अवश्य गोंयकारांनी तुमी येवन पळोवचें की हें एक गोंयकाराचो गोंयकारान एक डायमंडचें स्टार्ट केल्लें आसा बरें. आनी तुमी जस्ट आनी सगळे डायमंड्स आसात पळय ते VVS आनी बऱ्यांतले क्वॉलिटीचे. हितून खंयच चिटींग जावपाना तुमकां. हांव हें 100% शुअर तुमकां खंयच हें तुमच्या पयशाचें खंयच भानगड जावपाना. म्हणजे तुमकां दिता तो आयटम तुमकां खरो आसता. सो तुमी अवश्य येवन हें पळोवचें. जस्ट हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की एक वेळा येवन पळया की एक्झिबिशन कशें आसतें. तुमकां तेजेर कळटलें की कितें आसता. सो अवश्य येवन पळया.